expecting Mr. Amit Shah to make some announcement on mining? मायनिंग कितें आसा ते प्रधानमंत्र्या पर्यंत सांगलेला इशू आनी तेंच्यानी तांकां उतर दिलां की तेंची The तुल्या mining dependent म्हणटा फाल्यां they are expecting some statement from Amit Shah. न्ही मायनिंग डिपेंडंट आमी दिल्ली गेल्ले थंय अमित आमचे प्रधानमंत्र्याक कितें सांगलेलें आसा आनी आमकां पूर्ण विश्वास आसा ते प्रधानमंत्री योग्य निर्णय आमचे खातीर घेतले. But mining dependents म्हणटा they are not happy with what PM said. मायनिंग डिपेंडंट कुदी गांवकारां म्हटलां डिपेंडंट म्हणा की पुती म्हणटा तशें ना बारीक ताणी लोकांचो म्हटलं पीएमआर फक्त म्हटलं मैं देखूंगा. हय आपण पळयता म्हटलां कितें तें मॅटर आसा तें पळयता कारण सभागृह चलपा दिना सद्या काँग्रेसवाले बोवाळ घालता आनी करपाक दिना कांयच काम तर पळय कसो तोडव्याक काडया म्हटलं. सर आणि एक कितें आहा गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटान अशें म्हटलां की 13 फेब्रुवारीन सोल्युशन येना जाल्यार ते लोकसभा इलेक्शनाक तुमच्या अगेन्स्ट काम करतले. तांचो कितें इम्पॅक्ट जावंक शकता. आनी पयलींच शितफुडें मीठ कित्याक पळया म्हाका तेजे पयलीं तूं कित्याक म्हणना की 13 तारखेर सॉल्व जातलो अशें कित्याक म्हणना ताच्या पयलीं खूब पयलीं जावपा जाय आशिल्लें पूण जालो ना म्हणून तुमकां विचारलें. काही कोर्टाची गोश्टी आसा आनी तेका आमी कांय करूंक शकना एकदम आमच्या हातीन ना ते. पूण म्हाका एक विश्वास दिसता पंतप्रधानाचेर पूर्ण विश्वास आसा ते बारीक समाजा खातीर निर्णय घेतलो. पण ते तोमारान स्टेटमेंट केला इन भुवनेश्वर saying that there will be no amendment to the act. न्ही त्या हितूर तेंच्यांनी हितूर ह्या गोंयची हितूर कांय लिंक ना तो वेगळो तेंच्यांनी He said specifically regarding Goa. पूण म्हाका दिसता तोमाराचेर कितें सस्पेंड आहा तो ह्या संदर्भात ना.